तुम्ही रावपा न्हू थिंगा कितलो वेळ पासून रावपाचे रे तुका तोरान म्हाका वच म्हटले आता कितें जालें जाल्यार घरा भायर मनीस हांव कितें करतलो हूंय वतलो तुका कितलो वेळ रे तुका केन्ना धाडलेले रे हा तू खंयसर आसले रे तुझ्या कुमार बिमार केली कितें रे अगं कुंपार जाता ओ कुंपार जाती पळय या मागीर कुंपार सोदून म्हळ्यार जालें म्हणटा अरे एक सांग ती म्हाका खंय धाडलें तिने पोटात दुखता म्हणून सिस्टरीक आपोवंक धाडलेले मागीर हांव सिस्टर आपोवपाक गेलो ना खंयसर रे थिंग घरा कडेन घरा लागीं हय खंयच्या ते पाड हेळू देर उठतेंग आनी हूंय मोद मोजा काय तेदो मेळ्ळाय तू सिस्टर हय खंयसर गेलो रे तू सिस्टर कसो सिस्टर म्हळ्यार कोण तुगे भयण न्हू आगे माझ्या माय आगे सारकेली माझ्या माय भाषा हाय मारे शिका नासलेला पहिला शिपडी नासलेला पाकळा इधर नासलेले गाडवा आणि सिस्टर मुझे पॉइंट नाही रे आणि सिस्टर मुझे नस पोटात दुखता म्हणून तुका नस एक आपण काढून आता किती आपण माझ्या बहिणीक सोडून पावलोय सिस्टर नर्स बुडाई हांव ते भयणीक सोदून गेलो तू घरा कडेन मासे सांगता पण तुका म्हाका माझ्या बहिणीचे तोंडूच पॉक नाका अरे तोंड बसा तुझे जेवण गुळगुळीत बरें पाल्याच्या वेळेर वय ते तुका बरें दिसता सयत म्हाका न्हय हा मासे कितें तुझे भितर आनी ताचे भितर भितर ना भितर कितें चलता कितें रे माझ्या माय कसली बगलाटा घालताय गो फालतू म्हणटा हांव तांच्या घरान भितर पण सल्ला गो भायल्यान हळशी कोंड्याक धरून उलो मारून भायर सरून आयला ना हे पवित्र मनशाचे तूं अपमान करता फ्रिजीन भरून दवरते हा तू बरो म्हाका ओपन नकय ओको ताका जेली नासले तू जलेबी हाडल्या ना जेलेबी हाडून फेस्ता केलेली रे वय कायच्या काय उलयता तो शे साहेबा प्रेझेंट आसा जेवण काय कचरान वखदां दिल्यात हांव आनी हे बेगीन येवपाची तुका नाही रे म्हाका दिल्यात हाडलो दोरा पयाचा ये बेगीन आता पेशी परत सिस्टरीक फोन सारकेंच वच ती चोळा सारकीच काडटा फाटल्यान देंवन येवशी व्हडली ट्रॉफी घेवन भोंवतात शी 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 लॉस मरे तुका लॉस जावं तुझो जावय लॉस मरे तुका केसो राव रे बसली लॉस अरे असले असताना रस्त्यात तुझ्या बायले कशी चलत घरात हाडटा तू जाल्यार कितें कोतालो हांव जालो तर एसी गाडी घेवन भोंवतलो असलो हेका लागून देवान भूत दिली नाही तुका हेच कामा लागून तुका देवान भूत दिली नाही अरे हॉस्पिटलांत दोतोर पासून सांगताय मरे कितें म्हणून? तुजी डिलिव्हरी जावपा आहा हे भुरस जावपा आहा टायम येयलो तुवें चलो न्ही भोंवपा जाय पासय मारपा जाय माडाचें चोळो जाय अशी बांदाचें बांदाचें चोळो जाय केदो ना भुरगें नॉर्मल जाता सांगताय मरे तू खंय कितें खबर आहा बैला तूं शिकोवप नासलो बैल मरे मुगे घरा येवन पळा मुगे गिरस्ताय खावपाक तूं सांगतालो मम्मी डॅडी लंडन आहा सांगता मरे की तू वर्सां सांगो लागला तू लंडन एक पाडून गेला रे गेला एक समज गेला तू फकत सासपान तुका लोंडा वयताय कोथमीर टोमाटो सांग कसो गेलो तू शिकोवप ना म्हणून हा बैल शिकोवप ना मुगे घरा गिरस्ताय खावपाक रिमेंबर व्हॉट I am a qualified man. I am also qualified man. Yes. Yeah, I am SSC pass, matric fail. What are you talking? You know me? What? I am teaching from Carmel College. Carmel College? Yeah. What do you teach? I am craft. I am making kakta body and jets, and bebuka, fan, and the all types of .com. Yeah. .com? Yes. Are you crazy? They is retired. Daisy is retired. Old headmaster. Yeah. What you are talking? What you are talking? I'm mad. Bad? Bad? My blood is red. What's your problem? What was your problem? What is your problem? What? First, you son. Hey, don't underestimate me. तू अंडरवेअर काय काय ना करता एक वर तू किती काय ना समोर आमको पण घर मोठा गांधी मार्केटात 100 मिनिट रुपा कसली उलयता हे विचार म्हणून सोजमत आपण चार विचार बरं इतला हुशार तू जर हांव कितें विचारला तो म्हाका सांगत तुशी बरें चाचो बरं म्हाका एक सांग कितें गाय दिसभर आपली शेप कित्याक घालयता गाय दिसभर आपल्या गेली शेप पालयता कित्याक कित्याक गाय दिसभर आपल्या गेली शेप पालयता कित्याक कित्याक शेपे कडेन गाय आलोवपा जायना आनी शेपे कडेन गाय आलोवपा जालो न्हू I am a qualified man.
देवान सगळ्याक एकूच 500 रूप कित्याक दिला देवान आमकां सगळे एक भाशेन रूप दिला चायना गांव एक भाशेन रूप दिला कित्याक देव आमकां सगळे रूप कोण जातरी चायना गांव पावलो चायना गांवांत देव खासा जालो मातशें हाड पडलो काळो जालो देवाच्या सुद्दां काळो तोंड करून सगळे एके भाशेन तोंड करून तेणी नांव पासून कितें चिक चिक पीक 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 चायना जे गेम कित्याक ना ते खबर आसा क्रिकेट गेम कित्याक ना ती जाण कित्याक ना आणि बरें हेट्टो आवड जावन हाका पुतून तोचेर हुशार तू I'm a Raymond is complete man. कम्प्लीट मॅन जाल्यार तूं वळा तुका विचारता तूं सांगता ऑफकोर्स कितेंय विचार सांगता तुका जाल्यार तूं म्हाका सांग कितें मळब वयर आनी जमीन सकला कित्याक इजी सांग डिफिकल्ट विचार कितें डिफिकल्ट इजी आहा तें सांग डिफिकल्ट आहा हें सांग मळब वयर तुका डिफिकल्ट पडटा कितें ना मळब वयर जमीन सकला कित्याक आय मोडो बोय आणि जमीन सकला कित्याक कित्याक वय क्वालिफायड वेर ना ते सायडीक गेलो रे ना कांय ना आय का मोडो बोय आणि जमीन सकला कित्याक खबर ना आता एका लागून मनशां म्हणटा 2-3 क्लास म्हणटा शिकोवंक जायो शिकोवप म्हणटा गरजेचें जियोग्राफी म्हणटी शिकोवंक जाय अशें करून शिकिलो न्हू म्हजे भाशेन जाणार जाताय हांव नकळो काय ना हांव सगळें जाणा तूं इतलो जाणार जाल्यार इतली बरी जियोग्राफी जाणार जाल्यार तूं म्हाका सांग मोडो वयर आनी जमीन सकला कित्याक हांव जाण जाल्यार तूं खंय जाता किती झाले रे तू अरे आपल्याकडे रस्त्यात कुत्रो आहे आमच्या दारात मुक्तात काय कुत्रो म्हटलो इस्तो साधो कुत्रो म्हणून ना रस्त्यात कुत्रो म्हटला रस्त्यात जाणा जाव हांव जाऊ या घराचो आणि तूही जाणा जाव हांव सून या घराची सून अगं तुका हाताक धरून हाडलेले या घरात आता तो हाडलेलो रे तुझ्या कानात धरून तुका ओडीत हाडलेलो रे इजलेले काटाडे भिजलेले काटारे बापा शोका हरवला तुझ्या काटारे की पेपक नाही म्हणून गाजत पासून हरवला रे आणि हरवला करे काय रे तू पॉकेट लायटर रे पॉकेट लायटर तुझे लायटर आणि गॅस असा रे बय आपण कोणाच्याच गाडी चालवू आता तुम्ही लिसेस नसना माय कास असा तुमचीच गाडी तुमच्याने स्टार्ट मारून जायना माय पोता ती आणि ते तो तर तो तर पहिले माझी गाडी स्टार्टच जायना रे स्पाकच दिला मला माझी गाडी किती झालं ते पोय म्हणतात पहिले माझे मासे ना पहिले कितलो पावरफुल तो आणि त्याने हनीमून करून जाय ओहो ना ओहो हात ओटला पण जास करून देतात का सांग माझे मासे ना कितें म्हणून तुझे बायले कहो एक हात ओटलो इजलेले काटाडे सांग पोके लायटर तुझ्या मुलाशी मी बाहेर मारे तू सारखे होतो नको तुका चिडत नको तो एक दिस आता माझ्या बाय नका दाखवी नका साईडने तुझ्या बायले कुठ पहिले दाखवून काय असावी घराचो कित्याक बोबाव तो तुझो कोणी म्हाका करूंक मारता असून ये गाराची मोबाईल रेस्पेक्टाची ओ बेजार नामचो पडून संसार आता नेटली म्हजो दोगांय तुयां घालता रस्त्यार नकोय माझो नीट एक चेड्याक करून रेप जेलीन मेळावे गेला माझा बेस उलोय नाका तूं वळखून नकोय म्हजो राग ते तोंडान चडशी बेस हाचे जिबेक दिवंक जायता दादलो तू तुझी शिपट टाकय फुलाची बाग मदी फुलगे झाले फुलो म्हूण देवा लागी रे मदी फुलगे झाले फुलो म्हूण देवा लागी तू केन्ना आयला अपय आयलो तुजो काश्मीरचो आपोल केन्ना आयलो येऊन हांवें तुका कितलो उरलो मागो ते सडा तूं मागीर आनी कितें येवून बे मात सरदान आयलें भायर तू हांगा कितें काय नको मातसो म्हाका दिसली म्हाका मेवपाचो बुकू लायला म्हणून कोण गेले रे पोके लायटर
झाली हे रान कोंबडीच्या तू ऐका ना का अहो राजा आहेत रान डुकराचे एलिफंट मला असा बिग फूट शट युअर माउथ shut up your mouth पॉइंट you silence आवाज काय कोशीची कोबर आणल्या अहो सांगूया तुझं गोरखा प्रेग्नेंट असेल हे त्यातलं तुझे काहीच मला पटावं नाही वाटी हवे की कंपनी इंटरव्ह्यू दिलो ना अहो दुसरं सरळ Really? येस आणि माझा मॅनेजरचा पोस्ट व्हावा झाला Oh, that's great. हा पुढे प्रॉब्लेम असतो आमच्या कंपनीचा बॉस असतो ना तो ती कंपनी विकूक शकता आणि कोण तरी नको बॉस ती कंपनी विकती घेऊ शकता पण आमचे एम्प्लॉईज आमका सांगतात ह्योच असो तो बॉस एकदम बरो इतलं बरं? इतला नाही चढ बरो तशें न्यूटन म्हाकाय बोन तुजी कंपनी प्लीज तू काय केलं कित्याक म्हणजे बोन्से म्हाका तुजी बॉसन आनी सांगूंक जाय ताका कितें म्हणून? की हांव तुजी मोगाची करता कॅरल म्हणून ओय, आणि तू कापडून तर तुझ्या मोगान पडला जाल्यार म्हजे नशीब ते कितें कम ऑन डार्लिंग डोंट बी जेलस हांवें बेश्टी तुजी पकडा केलेली होय या आणि काव्यानंही तुझी पकडा केल्या रियली चालू असते फकडाच करी नका जाता जाल्यार ते कर म्हणटा एक बेबी करा हांव सजमतालो दुडवान हो संवसार विकतो घेवंक जाता म्हणून पूण ना देवाचे पदवे शिवाय ह्या संवसारांत काडी आलो ना देव जें कितें तुका फुकट दिता तें तुज्या दुडवान विकतें घेवंक जायना तुजें एक घर विकतें घेवंक जाता घराबो विकतो घेवंक जायना आनी हेंच आयज म्हजें सगळें घडलां हांव सदांच म्हज्या भावाक फोटोवंक सोदतालो आखरीक देवान म्हाकाच फोटोयलो म्हजे दुयेचे कुसव्यान भुरगे रोखपाचें देणें तिका फाव करूंक ना कित्याक उपकारता एक गराबो ते गराब्यान भुरगें ना जाल्यार ते पासत हांव केरला वचून आयला तुवें म्हाका देव मेवला तुवें म्हाका सांगला वच आनी तुज्या भावाक परत मोगान वेगळी म्हणून आनी जी ग्रेस काय हांवें नाका ताका लुटून एकठांयलेली ती सगळी ताची परत दी म्हणून हांव तशेंच करतलो म्हज्या भावाक हांव परत मोगान वेगळी तोंड सुबेज तुझी तोंड सुबेज 100 बार सांगतो 100 बार सांगितलं काय काहीच तोंडा लागणार एक बोले किती आहे तो पत्तो ते बाबू हा अगो तेमकोडे दुडू आहे पैसे आहे मको किती मको तू म्हणा फालतू ते किती झाले आव त्याला सापड मग वय जाऊ फुटबॉल आणि हळवा ना तू और बरबादचे किती खेळीला आले आता एक रिक्षा तरी कर आणि और मेरे मका विगी रिक्षा नका हे चलो नाही या चलो नाही तसं डिलिव्हरी झालं बाबा बेगमबरी आणि या आई तोंड मी गाणारा बरे सुखे नाही हाजिरी तू किती बेगा नांबे पिकोन घालून सोदताय रे तुला खातेच तो किती तुझ्या होला मुनीस काय म्हणता तू झाले सर मासेलीन पोयरे किती झाले रे मासेली तुझं कोण वाईट करता त्याका वाईटच मिळता आणि बरे करता त्याका बरे पोयतेच मिळता कितलोय झालं तर तुझं रक्ताचं भाव रे मासेली मात खबरा तो म्हणजे भाव कोणत्या जनावरा हबो नाव तेगे भाव असं रे एकल्यान मेरू मारल्या दुसऱ्यान गोरू मारून पाहला रे मासेली निर्वाण गोरला हबो दिसतात रात बेप मला पोलीस धरूयात दुडवानी ती ग्रेस आणि आम्ही गरीब जायत भुरग्याची ग्रेस काय देवा नाका देऊ ना आणि तू जणा मासेले तोतऱ्यान सांगला आमगे ट्विन्स जावची असं म्हणून तुझी माय एक केसो जनावर गो अरे ट्विन्स म्हणजे दोघं मुलगी रे ती तोड्या केसार बी असा बुडा दिसो देखून हांवें चिंतला आमच्या एका भुरग्याक ताका दिवंक तू कितें म्हणटाय आर्गा तुका जेजू आर्ग हांवें तुज्या लागीं मागलें आनी हांव घरा पावचेच आनी वाटेरूच आसतना तुवें म्हाका दिलें मार्सेलीन म्हज्या भावा अभिराम कुलवरीश हो आवाज तुज्या भावाचो हावेलीनाचो हुई तू 8 दीस जाले घराको दिश्टी पडला मरे हुई भोंवता हांव केरला गेलोलो कोण आसा तू देवा मेळो देव ओय देव केरळला सांडलो किती झाले देवा सुद्धा मी केरळला वयताय मरे अरे आमची गोरजी वस मेळटा देव सकाळी मी सायचा मेळटा देव उलयत तो कळे होन बाबा त्या मनशा देव सगल्या वेळार सगले सुवातेर आसता जाणो देव जण एकल्याचे काळजान असता फकत काळजान आसलो मेळ पडलो आमी साफ करूंक जाय आपण ग्रेस म्हणून
दुखोना देव उपरांत तुका दुखयता हांवें म्हज्या पातकाचेर पिराजीत केलं हांवें म्हज्या पातकाची दूख धरल्या देखूनच मोगान मार्सेलीन म्हज्या भावा म्हणून हांवें तुका जाप केल्या तूं म्हाका बक्षितो न्हय म्हज्या भावा देवाचे नांवान हांव तुका बक्षिता होच आनी असल्यो चुक्यो परत केन्नाच करिनाका आनी जायत्यो चुकी आसात त्यो कर पण तुका पासून हांवें जायती फावटी अपमानाच्या उतरांनी उलयले म्हाका बघून आनी हांव म्हणून तुका उगी रावंक ना हे म्हजें तोंड मेळ जायत पूण म्हजें काळी साप आसा भितर हांव जाणा हांव तुज्या पासो देवा लागीं मागतलो तुजो पाठ देवान बरे भाशेन केल्यार पुरो म्हणून आनी इतलेंच न्हय तुजो सगळो पाठताचो दिसपीस हॉस्पिटलाचें बील हांव फारीक करतलो हांव बिस्टोकूच म्हणून तुवें एक बेबी ताका दिता म्हणून मगो लागलो मुखार सरलो एका जात जाल्यार हॉस्पिटलूच तुवें खेळाचें करून जाता डिलिव्हरी सगळ्या फ्री करता तूं आसूं दी रे माझे म्हाका एक सांग म्हजी डिलिव्हरी जाताना म्हाका कितेंय वायट बरें घडलें जाल्यार वायट बरें म्हणजे म्हजी डिलिव्हरी जाताना हांव मेलें जाल्यार तूं मेलें जाल्यार हांव पिसो जावन रस्त्यांनी विंगळोच पावतलो डस्टबिनांतले वस्तू खावन हांव म्हजें पोट भरतलो घरा लागीं निंचना सोंसल्यार कचऱ्यार घुमी हाडटलो मास भायर मारतलो फकत पाकाच काडटलो हांव पिसो जातलो पिसो तूं परत कसा जातलोय जातलो पिसो पिशे कितेंच करतात न्ही